Bapoy mo kay tuwang susamu Rakayang kasedanik mo ka Suka duka tinang kata Rakayang supul mo sabala Suntusan sumya Mandiran sumya Kitang kau madu Tuka ursita Amcet tuwing butulya Surjanya pasu Berkambit kita Diwasi kalsa बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे खोट तुमचे सोबे आसो बाळो जेसू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळो जेसूक मान करूंक 9 दिसांच्या नव्यान आदारांक पयल्या दिसा हांगासर आमी जमल्या आनी आज आमी सुम्याच्या परगटण्याची परब संभ्रमता ते एक जण ज्योतिश बुद्धवंत व्यक्ती जेजूक मेळचे खातीर आयिल्ले आनी आज त्याच सुम्याक बुद्धवंत लोकां परी हांगासर आमी जमल्या सुम्याक ताणें पळयलें सुम्याक ते वळखले तसो अनुभव ते जोडून फाटीं गेले आमी आज सुम्याक पळोवंक तसो अनुभव जोडून त्या सुम्याचो सांगात घरा फाटीं वेतना व्हरूंक उडास दवरया आमी पातकी चुकता पडटा आनी जायते फावटी सुम्याचो अनुभव ह्या कारणा खातीर आमकां जायना आमचे दोळे आमी धांपया एक घडी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगया सुम्या लागीं सुम्या पातकां आमची बोगसी आनी तुजें दर्शन आमकां दी हांव पातकी सरपुत्रा देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुणाव सारून सांगता मनांचें तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां कल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संकार मेरेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन Sumia kakuka Sumia kakuka Bisa kakuka Bisa kakuka Sumia kakuka Mahima Dewaku serti Ani Shanti Kajari Sansari Survesora Deva Surkinjanaya Surbudveda Deva Papa Amituka Namaskata Amituka Kinwasa Tuja Turwe Bhava Pasu Amituka Wakanta Sumya Jesu Krista Bapa Jaya Sukta Sumya Deva Deva Chishiye Tu samsaraचे पाप काढता
आमची कापत तूं बापाच्या उज्याक बसा आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सूं पवित्र एकलो सूं ईश्वर एकलो सूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें काने केद्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुका आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवोन मुखार मोडू रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या आत्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेथ आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप उठ पजळीत जा तुजो उजवाड आयला सरस्पराची महिमा तुजेर पजळटा पळय पृथ्वेर अंकार विस्तरला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सरस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट घाल सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडेर बसोवन हाडटात हें पळोवन तूं पजळीत जातली तुजें काळीज उरतलें आनी रूंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली राष्ट्रांची ग्रेसकाय तुजेशी येतली खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिद्यानेची आनी एफाची तारूण करी भांगर आनी दूंप हाडून शिबातावन सगळीं येतली आनी सरस्पराची स्तुती करतली देवाचें उतर हें Tuji muka suwis pura
शांती शिकान शीख पळवो तो एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान युफ्रेटीस न्हंयतान पृथ्वीचे अंतपर्यान रासमोर जालो तुमची मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सरसा तुझी मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सरसा. सांब पावलून एपेसगारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आसोवेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक कळीत करूंक नातुल्लो हो गोटू. ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात बागेवन धर्मदुताक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गोट सुवार्ते मारिफात जुदे वा सवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारेस्तारां. ती तेस आनी एकाच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जिजुते देवान दिल्ल्या बसवण्याची ती वांटेली. देवाचे उतार हे. Alleluia kawya sumya kersia kaca kovit nawa bukwi kusarya. Alleluia kawya sumya kersia kaca kovit nawa bukwi kusarya. Inari kuki sumya nawaya Inari hasu takawunia taci srishkrityam aminiyayam taci borepo amin wakanya. Alleluia kavya sumya kersia kaca povit nawa bukti kusarya. Alleluia kavya sumya kersia kaca povit nawa bukti kusarya. सर्वेस्प तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू जुदेयाच्या प्रांताच्या बेथलेहेम शहरात जल्मलो. तवळ हेरोद रजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितान थोडे ज्योतिष्य जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगलो गभरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही, कारण तुजे थंय उपजतलो एक फुडारी, इस्रायले तुजे परजेक चलयतलो गोवली.
तोवळ हेरोदीन त्या ज्योतिष्याला कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडले वेलगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हळें, वोसा आनी बालकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून तांकां नमस्कार करीजे. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरन गेले. तेदवा उदेतना तांणी पळयल्लें तें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकीम बाळोक आसल्या त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते बोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बालकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो कानिको बंगार, दूंब आनी रक्ताबोल. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून तांच्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे भगवानी तुका ख्रिस्ता. देवू सगळो संतोसो करचो ना म्हाका निरास. बळो जिजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नव्यानाच्या पयल्या दिसा नियाळोंक विसरलो विशय हो जावन आसा. देव सगळो संतोसो करचो ना म्हाका निरास. आमकां हर एकल्याकी संतोषांची येवंक आशा आसा. सदांच संतोषानंत आसय म्हणलें अत्रेग आमकां हर एकल्याकी आसा. पूण वास्तविकता कितें म्हणटा? जायते फावटी संतोश एक आशा जावनूच उरता. भविश्या थोडे फावटी वाऱ्यार आमी रावळेर बांदता काय म्हणलें चिंतापी आमकां दोस्ता जावंक पुरो. हाका कारण कितें? खरो संतोश कितें म्हणलें समजून घेवंक आनी खरो संतोश खंय तावन येता म्हणलें समजूंक भविश्या आमी चुकल्या जावंक पुरो. त्या देखून संतोश आमकां चिंतुल्लो आशिल्लो मेळोंक ना. एकलो विद्यार्थी आसलो, स्टुडंट ऑफ फायन आर्ट्स. संवसारांत आशिल्ल्या सोबीत सुंदर पिंतुरां पळोवन ताचो अर्थ समजून घेवन ती पिंतुरां कितें सांगतात म्हणून अर्थ करचे खातीर देश विदेशांत आशिल्ल्या म्युजियमाक वचून तो शिकतालो. आनी अशें एका फाल्यां दिसा एका नववर्दीक म्युजियम भितर तो रिगलो आनी थंयसर जायतीं नववर्दीक पिंतुरां आसलीं. पुरा एक पटल्यान पिंतूर पळोवन तूं मुखार वेता आसतना एक भव्य सोबीत पिंतूर ताका पळोवंक मेळ्ळें. ताचे लागीं वचून तो रावता. सुतांनी विणिल्लें तें पिंतूर जावन आसा, तुमकां कळीत आसा. सुतांनी थोडे फावटी गंटो आनी पुरा घालून वयर सकयल आनी पुरा पिंतूर करतात. तो पळयता आनी त्या पिंतुराचो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न करता. कांय समजना. सुतां वयर सकयल तिशीन एशीन दुसऱ्या बोणाची सुतां तिशीन इशीन गेल्यात. पिंतूर कितें म्हणलें ताका समजना. रावता पळयता, अर्थ जायना. आनी थोड्या वेळा उपरांत तो चिंता. जायतो वेळ करतल्या उपरांत हांव पिंतुराच्या आनी एका कुशीक वेता. लेट मी गो ऑन दी अदर सायड. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो तो घुमता आनी त्या पिंतुराच्या दुसऱ्या आनी एका सायडीक अदर सायड थंय वेता. आनी तें पिंतूर पळयतना ताका आजाप जाता. जेजूच्या जिवंतपणाचें भव्य सोबीत पिंतूर तें जावन आसलें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो,
आमी संतोष म्हळ्यार कितें आनी संतोषाचें मूळ खंयसर आसा म्हण समजून घेतलें जाल्यार भविश्या आमकां संतोष कसो मेळटा म्हणून समजूंक साध्य आसा. आमच्या सालत्या जिविता प्रकार संतोष म्हळ्यार कितें? बरी भलायकी, टेन्शन फ्री जिवीत, भुरग्यांक बरो फुडार, जाय पुरतें जेवण, रावोंक एक बरें घर, भोवोंक कार, आयतारा म्हणी न्हेसोंक एक बरी मुस्तायकी आसल्यार पुरो. हे अवश्य मोगाच्या भावान भयणीनो. आनी संतोष आसा म्हणून आटापूण घेवच्यांत कांय सूख ना. पूण तेंच संतोष म्हूण चिंतल्यार सूख घडटा. कित्याक एक पोटी संवसाराचे नदर मारून आमी पळयलें जाल्यार जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी चिंतता तें आमकां तद्विरुद्ध म्हणलें थंयसर समजून येता. आपणाचेंच घर आसून, आपणाचेंच घर नातल्लीं, पिंजल्लें वस्तूर न्हेसोन केदाळाय पिडेंत आसची, रावळेरांत रावच्या की संतुष्ट संतोषांत नातगी. मोव गडद्यांनी एकाच एका जळार सोडू जळाराची सवळी समेत नासतना आसली मार्गार गल्लेंत गोणी पांगरून न्हिदच्या की बरी घर न्हिदतात की मार्गार न्हिदल्यांक बरी न्हीद पडटा. आमकां थोडे पटी पडना. अधिकार आसल्यार पुरो पुरा मुठी भितर करयेत म्हणून चिंतून अधिकारच आपणावन त्याच अधिकार संतोष दिता म्हणलो तो अधिकारच दवरूंक कितलीं जाणां प्रयत्न करन संतोष होगडावन घेतलें आमी पळोवंक नागी. सोबीत सुंदर 6 पॅक्स 7 पॅक्स बॉडी आसा जंय म्हणून तो मात संतोष दिता म्हण चिंतली. 6 पॅक्स असलें कोरगोणू 3 पॅक जावंक चड वेळ ना म्हणून समजून कितलो वेळ जाय. सुबीत आसा म्हणून कितलो तेंपो आमकां सामी पाट तपडेत 60 जाल्ले क्षण तोंडार मेरयो पडटात. थोडीं चिंतात केस सोब्याची रासत केस थोड्या वर्सान केसता केस एकत झडटात म्हजे बरी ना जाल्यार ते पिकतात. तर तातूंय संतोष ना. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो नीज संतोष खंयसर आसा. सोम्याची उतरां अर्था बरयत. तो म्हणटा सदां पयलें सर्गींचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व संगती जे कितें हांवें तुमकां सांगलां अधिकार सोबाई घर सगळें मागीर मेळटा आपोपीच मेळटा म्हणटा सोमी. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हांवें सांगली खाणे उडास दवरा. गो ऑन दी अदर सायड. दुसऱ्या सायडीक वचून पळया. देव संतोष म्हळ्यार कितें समजता आनी जर तो संतोष आमचो करून घेतल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो तो संतोष कोणूच सोरूंक वा किमसूंक सोंसो ना. संवसारच संतोष दिता म्हणून संवसाराच्या पाटल्यान दवण निमाणें देवाच्या मोगार पडलो. अगोस्तीन म्हणटा आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस until the rest in you. आमची काळजां तुजे ते मात्र सोम्या विशय घेवंक सकतली. सांत पेद्रूय म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणो सोम्या कोणा लागीं आमी वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासान जिवीत दिवची. आनी उडास वरा हें सचिन दाबू देव मतीन दवरून सोम्यान दिल्लें तें आपोवणें. येया म्हजे थंगी तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वचन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें जून तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो मुंदरसून सोमी म्हणटा आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मुंदरसून सोमी म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो म्हजें जूं हळू संवसार दिता तें समाधान हांव तुमकां दिना. हांवें तुमचें समाधान दुसऱ्याच रुपाचें. आनी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हें आमी समजून घेवंक जाय. जायत्या लोकांनी
हे चिंता समजून घेतलें आनी आपणाची जिणी ताणें तिदविली आनी त्या सोम्याक आपणायलें आनी तांचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें जालें. साल्मांव राय जावंक पुरो, जाकेव जावंक पुरो, एलिया पेद्रू जावंक पुरो, साऊल जावंक पुरो, ही जायतीं उदाहरणां आमकां वांजेलांत पळोवंक मेळटा. पूण थोडीं तशें न्ही. ते संवसाराच्या फाटल्यान गेले आनी संतोश मात्र न्ही आपणाकच ताणें होगडावन घेतलें. हेरोद राय, जुदेव, जेजेबल राणी आनी जर चरित्राची पानां आमी उक्तिलीं पळयल्यार मोगाचे बाबा आनी भयणी थोड्यांची नांवां काडोंकूच आमकां कांटोळो येता. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, संतोश म्हळ्यार अडकळ, पिडा, अतंत्र, वायट असो अणभोग नातलें जिवीत, सोलवणींस नातलें म्हणलें जिवीत खंडीत न्ही. बगार देवाच्या अणभोगान जियोवचें जावन आसा. प्रवादी जोब हाका एक वर्त निदर्शन. तो म्हणटा, देवान दिलें, देवान वेलें. जर देव आमच्या पक्षेक आसा जाल्यार कोण आमचे विरोध रावत. इफ गॉड इज विथ अस, हू कॅन स्टँड एगेन्स्ट अस. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, उडास दवरया. एक सळक लॉटस आमी कितें म्हणटा, खंय तें उपजता, चिखलांत, उबरांत, केदींत. पूण तांतूं वयर आयिल्लें लोटस कितलें सोबीत आसता. संवसारांत कश्ट आसात, बेजाराय आसा, करंदय आसा, उणेपण आसा, पूण तांतूं आमी उठोवन वयर आयल्या जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणो, देवाच्या अणभोगांत एका सोबीत साळका बरी तुमी आनी हांव फुलोवंक शकतल्या. मोगाच्या भावा आनी भयणो, असलें जिवीत जियेल्ली जावन आसा. चिली देशांत जल्मोवन थंयसरच मरण पावल्ली कार्मेलीत सांतीन आंडेसाची सान तेरेस. हिच्या जिविताचेर जर आमी एक नदर घाली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या संदेशाक आनी तो संदेश कसो पाळयेत म्हणल्यार आमकां जाय पुरती शिकोवण थंयसर मेळटा. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, 4 संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमच्या चलत्या जिवितांत पाळोवंक जाता जाल्यार आमी प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें देवाची सारकी वा नीज वळख. जर हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार देवाची वळख आसा म्हळ्यार हरयेक म्हणटात वय, सूख ना. आमकां हरयेक लागीं देवाची जाणवाय आसा. दोतोनेंत, शर्मांनी, क्लाशींनी, वांजेलांत जायते आमी वाचलां, जायते आमी शिकलां. देवाचो अणभोग आसा गी. इंटलेक्च्युअल नॉलेज, एक्सपिरियन्शियल नॉलेज, देवाचो जाणवाय, देवाचो अणभोग मोगाच्या भावा आनी भयणींनी वर्त फरक थंयसर आसा. आमी देवा विशयान जाणा जाल्यार पावना. देवाचो अणभोग आमचो करून घेवंक जाय. नोवेन येता, नोवेन वेता, फेस्त येता, फेस्त वेता. जर ह्या दिसांनी देवाचो अणभोग ना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणो, आमचें जिवीत पोकोळ आनी रितें जावन आसा. आंडेसाची सान तेरेस देवाकच अणभोग करन आज आमकां सांगता. देवाचो अणभोग जोडा आनी त्या अणभोगांत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचो संतोश आटापून आसा. देव सगळोच संतोश तो आमकां निराश करिना म्हणून आंदेसाची सान तेरेस मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमकां आनी म्हाका आज शिकयता. देवाचो अणभोग बुकांनी मेळना, लायब्ररीन मेळना, लॅबोरेटरीन मेळना. देवा तावन मात्र दिवंक शकता. त्या देखून सान पेद्रोको जेजून म्हणलें उतरां उडास दवरा. रक्ता मासान हें तुका शिकयलें न्ही, उगडापें केलें न्ही. बगार म्हज्याच सर्गींच्या आसच्या बापान हें उगडापें केलें. 9 दिसाच्या नोवेनान मोगाच्या बाबायन एक दीस, एक घडीमणी देवाचो अणभोग जोडचे प्रयत्न करया. हो जावन जी आमचें पयलें काम. देवाचो अणभोग जोडचे प्रयत्न आमी करया. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी कितें वाचता तें आमी जाता. वॉट वी रीड, वॉट वी बिकम. कितलें बरें आमी वाचता तितली बरी जिणी आमची जाता. आंडेसाच्या सान तेरेसाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ती चड तेंप वाचोंक ना, पूण त्या मोठव्या आवदेन जायते तिणें वाचलें. लिजियाच्या सान तेरेस, जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेस, तिची जिणी. एलिझाबेथ ऑफ ट्रिनिटी वा त्रित्वेची एलिझाबेथाची जिणी तिची वाचली आनी त्या जिणयेंत
कितें आपणा गरजेचें तिणें सोदून काडलें आनी त्या प्रमाणे ती जियेली. मगाच्या भावा आनी भयणीनो, सवाल विचारया, आमी कितलें वाचता? ना म्हणूं नाकात, वॉट्सॅपार आमी जायतें वाचता, पूण कितें वाचता म्हणलें सवाल. बरें वाचप, बरें जिवीत आमचें करचें प्रयत्न आमी करूंक मुखार या. तिसऱ्यान मगाच्या बाबा भयणी, कितलें लांब आमी जियेता म्हणलें गरजेचें न्हय, पूण कशें जियेता म्हणलें भोव गरजेचें जावन आसा. अंडेसाची सांत तेरेसाची जिणी आमी पळयली जाल्यार 19 वर्सां, जस्ट 19 years ती जियेली. भितरल्या माद्रीकर तिणें करसुलो वेळ जावन आसा फकत 11 म्हयने मात्र, 11 म्हयने, 11 months ओन्ली. 19 वर्सां, 19 yearsan ती एक संतेन जाली. कित्याक विंसोवन गरजेची जावन आसा. What we make a choice will make a difference in our life. त्या देखून मगाच्या भावान भयणो, आमी बरी विंसोवन करूंक जाय, तेन्ना मात्र आमचें जिवीत अर्था बरें जाता. आज आमी करचें फेस्त सोम्याच्या आपरगंड्याचें. तेग जण बुधवंत, उडास दवरा, बुधवंत सोम्याक मेळोंक गेले. कित्याक ते बुधवंत? आपणाचें कितें आसा म्हूण सोडून सगळें पाटीन दवरनो निसा देवाक, सगळ्या संवसाराच्या रसनाराक पळोवचे खातीर ते आयले. त्या देखून ते बुधवंत मगाच्या भावा आनी भयणो, आमी बुधवंक जावंक जाय. खंडी जावन कोणूच सांगना, हांव जावंक सांगना, पार्टी पाड न्ही, बरें साप पाड न्ही, गम्मतां करचें पाड न्ही, पूण केदाळा मीत मिरवता पुराय पाड. अमृत विकी जाता, विष अमृतव विष ಆಗ್ಬೋದು म्हणटात कन्नडात. केन्ना मीत मीक वता पुरा पाड जाता. तर मगाच्या भावाने भयणो, उडास दवरया, आमी विंसोवन करची. कोणाची विंसोवन? देवाची विंसोवन आमी करूंक जाय. कित्याक निरंतर संतोष कोणी काडूंक वरनातलो संतोष देव मात्र दिवंक शकता. आनी निमाणे मगाच्या भावाने भयणीनो, आमच्या कश्ट जिविताक अर्थ दिवचे प्रयत्न करया. हांवें सांगलें, अंडेसाची सांत तेरेस वाचली 19 वर्सां मात्र, 19 years मात्र. कित्याक? चिली देशांत प्रसार जाल्ल्या सांक्रमीक रोगाक ती बली जावन मेली. मगाचे न्हू पुलोनेवसो कळस ती जर किमसून काडलो. तिका कश्ट आसले, पिड्यान ती वळवळताली, पूण देवाक ती दुर्सोवना, शेजाऱ्याक ती दुर्सोवना. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, बेजाराय आसा, चिंतनातली अवघड अनावतां घडटात. तेन्ना आमी कितें म्हणटा? जर ते कश्ट म्हज्या आनी दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणाक मगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी उपयोग केले जाल्यार त्या कश्टच बेसांव जावंक साध्य आसा. त्या देखून ती आमकां शिकयता, जेजू आमचो निरंतर संतोष. मगाच्या भावा आनी भयणीनो, सक्कडी बरें आसतना, सक्कडी सोमा आसतना आमी देवाक अर्गां दिता. कश्टांती जर आमी अर्गां दिवंक शिकल्या जाल्यार मगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या जिविताक नवो अर्थ मेळटा. तर आयचे नवें करता आसतना उडास दवरया, देव सगळोच संतोष करचो म्हाका निरास. देव वांगट्या गिठाणी नीट बरोवंक शकता, आमच्या जिविताक नवें रूप दिवंक तो शकता. केन्ना आमी ताची विंसोण केल्यार मात्र. हेंच जिवीत आमचें जावं दी म्हणून त्याच अंडेसाच्या तेरेसा मुखांतर बाळो जेजू लागीं आमी मागया. आमचो भावार्थुसार आमी म्हणया, सत म्हणटा देवाक सर्गाने प्रितुमचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पता जो पवित्र तो पवित्र ओंकार मध्ये ताव जल्मलो, पोंस पिलाता काळ त्याने कस असले, तका उत्साह चढलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांचलो, सर्गा चडलो, सर्व देवाच्या उजा बसला, तें ताव जेने मेल्ल्याचे मनसे बेगून घेतलो. घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक कतलोय पैसबे भक्तांचो एकठार पत्काचे भोगसणे फुडेंचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. मगाच्या भावान भयणीनो, सर आमची मागणी आनी प्रार्थना सम्यतें आतां आमी उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांक जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवन
तो संवसार असो करो उजवाड आनी ताचे मुखांत्र मात्र सोडवून म्हणलें सत दैरान परगटूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बरमन मागता जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमचो देश विविध जाती कातीच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पळणे म्हणलें सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून देशाच्या संविधाना प्रकार सर लोकांची हक्कां सांबाळूंक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. सुरविल्ले पवित्र सभेन तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणून सुन्ना म्हणली समाज रोसूंक हर एकलीं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावुरलीं. आमची फिरगजेंत आमी सुमेस्तां जेजूचे मिस्तीक कुडीचे सांदे एकामेका भावा भयणी म्हणलें समजून एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. मिसांव गांवांनी मिसांव वावर करची भाव भयणी जेजूची वळख सेवेद्वारी शिकपाद्वारी भवार्थी जिविता मारिफात परगडतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांचो मिसांव वावर सुफळ कर म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांतय माया मोग एकवट आनी शांती वाडय. आमी एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एकडे मौन रवण आमची वैयक्ती मागणी देवा मुखार आमी उबारया. मगाळा बाप्पा व्हडा बाबार्थान बरवशान आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां तूं फावो कर आनी सदांच संतोशान जियोंक तुजी कृपा आनी आदार दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बाप्पा आडूनाया तुझ्या पायातळी जीत जावच्या आशे आमची काळजा मेळी घे बाप्पा तुझे नादी पाकी पाकी घे बाप्पा तुझे नादी पाकी पाकी उपकासावा क्रियाय तुवे जीवित नवे भेटयतावा जीवनाचे भुंग्या वायला सोमे. उबे रावया. मगाच्या भावा आनी भयणो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी आमची मागणी सर पददार देव बापाक मानतात असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस पौर मानून घे. सर पददार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोंक बंगार धूप आनी रक्तांबळ घेवन येवंक नाव. बगार गवांचो वंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भवार्थान वळखता हांव ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदार आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व तेंचे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणाचे सस्नेगे योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उसवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबार सुसुवीस परतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वीस प्रार्थना तुका जय सर्गी तुका म्हाका चनो ह्या मिसाच्या पवित्र हंताक आमी पावल्या एकडे आमचे दोळे धांपया आमचे हात सोडया देवाचो अनभोग जोडूंक प्रयत्न करया आमचे सर्व कश्ट बेजाराय जे कितें आमच्या काळजांत आसा ते उद्वेग ते आमी सोम्याक आतां समर्पया तो सामका आशिर्वाद दिवन खरो संतोष संतृप्ती दिवन दी म्हूण एक घडी मागोवन आमकांच सोम्याक समर्पया बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंचे तेच प्रेंचवान सतत ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पदकांचें बुकसन मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Powert so gut Bargatuja. Jesu melo, Jesu jiwan salam, Jesu no biayetono. Jesu melo, Jesu jiwan salam, Jesu no biayetono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी तुका मागता आमकार मुरये देवाचे माये संगाती बघेवन जुजे तिचो पती बघेवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगत आहात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुम्यान शिकयल्लें मागणें आमी सांगता मागया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी आनी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शाणांत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतें सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवें आसूं मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन क्रिस्ताची शांती मोगान वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप Lord Jesus Christ, in faith and mercy, eat your body, drink your blood, condemnation, but मोगाचें हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ससनाक संतोषान जियेजय म्हूण आपणाक खाली केल्लो आमचो सुमी आनी होस संतोश दिवचे खातीर आपलें सरगत आनी मास आमचें तें वांटून घेता आनी ह्या जेवणाक हांगासर आयिल्लीं आमी सर्व सुभागे सुम्या तुवें जुत्रेंचे मुखा खावना क्रिस्तची कुडाण रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून Sauna sa puswan,
लाभून सर्गी निवासा पावन उस्वाट पावन जीवित लाभून सर्गी निवासा पावन जेजू तू ये काळजा प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमुगाळ बापा विद्वाना बरे आस आमी जेजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरेची ह्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळसां ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमच्या बाबाताची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करूंक जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोव शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस जावन तुका दिन वसूंक फावो त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसात तुमकां सोमी दिसता बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग भाऊ भयणीनो. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी पयल्या दिसाचे नोव्यान आदारून आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा देव सगळो संतोश करचो ना म्हाका निराश. ह्या विशयाचेर नियाळ दिवन हे मेसेज बलिदान भेटयलां मानदीक बाब जोकीम रोड्रिगस आमचे कर्मलेत याजक प्रस्तुत बेंगलोरान आमच्या गोव्यानान ओडे दिसावन सेवा दिवन आसा. तांचो आमी उपकार बावडटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. सा भेटून गेल्या मानदेक बाब रिवन कुटीनो आमचे कर्मलेत याजक प्रस्तुत तांझानियांत आपलो मिसांव वावर करून ते आसात. ह्या दिसान रजेर आसात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. भाऊ भयणीनो आज आमी सर्व वावराड्यां पासत मागता. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी जायत्यांक काम ना काम गेला जायत्या जाणांनी बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचो आमी उडास करता. तांचे पासून आमी मागता. तशेंच ह्या पुणतळार वावर करच्या तशेंच वावर केल्ल्या सर्व वावराड्यांचो हांगासर अभिवृद्धीची कामां जाता आसतना जायत्यांनी वावर पेटयला. तांचो समेज तांचो मोगान आज उडास करता. तशेंच आमचोय वावर सुफळ जावन दी. कसलोय तो वावर जावन दी. आमचो वावर सुफळ जावन दी. वावरांत संतृप्ती फावो जावन दी म्हणून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन मागता. आज आतां फुडले मीस 10:30 वरांचेर ताच्या उपरांत 1 वरांचेर मीस आसा. सांजेची मिसां आसची नात पूण फाल्यां तावन 6 तारीख तावन 13 तारीख म्हणसर ब्रेस्तारा बरीच 9 मिसां आसतली. सकाळीं 6, 7:30, 9, 10:30 आनी दनपारां 1 वरार 5 मिसां कोंकणी भाशेन. दनपारां उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी भाशेन उक्त्या मैदानार आनी 27 कन्नडा भाशेंत आसतले. हर एका दिसा आमी एक इराद्या पासून मागता. ब्रेस्तारा आमी सक्कड पिडेस्त आनी प्रायस्ता पासून मागता. तांचे खातीर प्रत्येक मीस सकाळीं ब्रेस्तारा 10:30 वरांचेर आसतले. आनी त्या दिसा ब्रेस्तारा 9 तारखेर सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत थंयसर रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. सकाळीं 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत जाता जाणांनी ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटेले जावन गरजेवंतांक रगतदान करूंक विनंती करता. शेनवारा सर्व भुरग्यां पासून आमी मागता. भुरग्यां खातीर
प्रत्येक मीस प्रत्येक जावन नेणट्या भुरग्यांक सकाळी 10:30 वरार, हेर भुरग्यांक संभ्रमीक मीस संजेर 6 वरार आसतले. 14, 15, 16 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम. त्या दिसांनी जायती मिसां आसात, करतल्यांनी आसात. तशेंच भायर फ्लॅक्साचेर आसा, तुमकां दोळस करतल्यो फावो जाताल्यात. पूण तिनूय दीस फेस्ताच्या दिसांनी सकाळी 10:30 आनी सांजेचे 6 वरांचे मीस संभ्रमीक मीस जावन आसतले. विविध गोळी बाप येवन प्रधान याजक जावन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतले. हर एक दिसा दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. नव्याना दिसा तशेंच फेस्ता दिसांनी ह्या दिशेनी आधार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. वरवे रुपार दिवयेत, तशेंच प्रायोजक जावनी तुमी आधार दिवयेत आनी तुमचो सहकार आमी आशेता. हो संभ्रम बऱ्या तरान जाय जाल्यार हर एका भक्तिकाचो सांगात आनी सहकार गरज आसा. हो तुमचे तावन आमी आशेता. आनी तशें वर्तें जावन भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी जायतीं भक्तिकां हांगासर येतात. हर एकल्या की बाळू जेजूच्या दैवीक मोगाचो अनुभव जाय, ताची आशिर्वाद हर एकल्यानी जोडी जाय. त्या देखून हांगासर येवच्या हर एका भक्तिका पासून मागोवंक तुमचे लागीं आमी प्रत्येक रितीन उलोवंक दिता. कुमसाराक वेवस्था म्हज्या दाव्या कुशीन फाटल्यान थंयसर केल्या. थंयसर जायते याजक आसात. ह्या दिसांनी कुमसार जावंक अपुरबायचो अवकाश आसा. सगळो दीस याजक थंयसर कुमसाराक आसात. तुमी थंयसर येता आसतना कळटा तुमकां कुमसार म्हणून ती बोर्ड आसात, थंय तुमी फाटल्यान गेल्या जाल्यार ती कुमसारीक प्रत्येक वेवस्था केल्या. धार्मीक स्टॉल मिसां दिवंक सकड म्हज्या दाव्या कुशीक ग्रोट्ट्या लागीं अवकाश आसा. आनी थंयसर मोणयारी माथ्यार हात दवरून मागोवंक थंयसर वेवस्था केल्या. थंयसर तुमी वशेत. आनी सांगतच भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी येता आसतना पार्किंगाक आमचे स्वयंसेवक मार्गदर्शन दितात. दायकन पाळोवंक विनंती, कित्याक आमकां जागो इल्लो उणो आसा, पूण जाता इतले मांडावळीन करूंक आमी प्रयत्न करता. दायकन सुदारशया. देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरों. उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पोद्वेदार देव बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालून आमेन. वसोन या ख्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदक पाडो जेजूचे नवें आमी करया. मोगाचे न्हू, हांगासर आमी आयल्या पाडोक जेजूक थंय ताच्या पांयां धडा थंय ताचे आशिर्वाद घेवंक, ताका अर्गां दिवंक आनी मुखल्या जिविताक ताची बेसां मोगूंक. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस सांचेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गोण करून देवीक वयस म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो आनी ताच्या बाळपणांत प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. म्हाका न्हू हात आमी सोडया. दोळे आमचे आमी धांपया. देवाच्या हजरेक आमी हजर जावया. आमच्या काळजाचे अत्रेक सर्व जें कितें आसा तें सगळें बाळका मुखार आमी दवरया. उदेंतीचे राई आपणाचीच दिरवी घेवन आयले. आमचे लागीं ती दिरवी नात. आमचें काळीज, आमची मागणी आसात. सोम्याक ती समर्पया. आज सर वावराड्या खातीर मागचो दीस. हांगा आसली हर एकली आमी वावराडी. एक ना जाल्यार एक वावर आमी करना साव. तर आमच्याच वावराचेर आमी वावर करच्या सुवातेचेर आमी वावर करच्या संगात्यांचेर देवाचो बाळकाचो आशिर्वाद मागया. आमकां थंयसर संतोष, संतृप्ती आनी आमच्या वावरा मुखांतर आमकां दिसपडटो ग्रास मेळोवन दी म्हूण मागया. मोगाचे न्हू, जायत्या जाणांक काम ना. थोड्यांचें काम अर्थीक परिस्थिती वरवीं हॉकडावन घेतलां. तांचे खातीर मागया.
जायत्या जाणांक काम आसा पूण पगार मेळोवंक ना. 1 म्हयनो 2 म्हयने 6 म्हयने थोड्यांक वर्सां गटल्याचो पगार मेळोवंक ना. तांचे खातीर आमी मागया. थोड्यांक कामाच्या सुवातेर जायते कश्ट आसात. प्रत्येक जण हांगासर आसल्या स्त्रियां खातीर आमी मागया. तांकां तांच्या कामाच्या जाग्यार जाय आसचें स्थानमान थंयसर मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. मगच्यान आमच्या घरा एक व्यक्ती कदाळय कामूच करनासा तिचो आमी उडास काडिना. आमची आवय आसा जाल्यार तिचे खातीर मागया. ती आमकां आमच्या खातीर ती वावर करनासा. आमचो बापूय आमचो डॅडी आमचे खातीर काम करनासा. ताचे खातीर आमी मागया. मगच्यान मागया आमी हर एकल्या खातीर. मगच्यान एका विशेष गरजे खातीर हांव तुमचे लागीं मागोवंक आशेता. एक व्यक्ती एक्सिडेंटान जावन मोतीर नासतना आस्पत्र्यांत आसा. ल्हानशें भुरगें ताका आसा. जेजू बाळका लागीं मागया ताची भलायकी बेगीन सपाटी मेळोवन दी म्हूण. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळखा आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळखा आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगाता आमी मागया. ए आजापांच्या जेजू बळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोळतीची देस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपरोड मागता. तुजें इतलें बेर मोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कस आनी रासपोन तुजी कुमोक आनी बसावोन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता तुका आमी वर्णुचाक सदां सर्वता. बाळका जेजून जायतीं आजाप आमच्या जिवितांत केल्यांत. वावराड्यां खातीर मागता आनी सबार जाणांक वावर करूंक अवकाश ताणें दिला. काम आसा आमच्या वावरा खातीर आमच्या कामा खातीर काम करूंक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. सांगता ह्या पूण शेतांत काम करच्या सगळ्यां खातीर देवाक आमी अर्गां भेटोवया. तांचो वेळ चिंते नासतना खर्च चिंते नासतना ती हांगासर आसात. येदोळ आतां आनी मुखार काम करच्या सर्वां खातीर देवाक अर्गां दिवन आमी म्हणया ए बो उद्दार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या आई कृपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत. तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागोवंक आमची तकली बगोवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवेन जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक Jesu barka nama Tuka Jesu barka bundan Tuka bisawam cirga walai kupesu wingin tuja sedang sambandu bisawam cirga walai kupesu wingin tuja sedang सांभाळतो आमची सोबे रावतू रक्षण दिवो आमचे भितर रावतू सांभाळ गुरु आमची संगी तू आदर सुनो आमचे फाटल्यान रावतू राखून गुरु हिची सुबाळका नांवां तुका Jesu barka bundan Tuka bisawam cirka walai kupesu wingin tuja sedang sambantu bisawam cirka walai kupesu wingin tuja sedang sambantu मुखार पुत्रा सोवे औंकार पुय शिरवाती आमकां आमचे देव आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे